नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। म्हापशा गणेशपुरीत खुनशी हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या अहमद देवडीक उपचारा वेळार आयले मरण। 30 मेक 4 जाणांनी तांचेर केल्लो हल्लो। आरोपीक अटक केले बगर अहमदाची कूड घेवचे ना ताब्यांत। धोकादायक घसघश्यांचेरूच बंदी, सुरक्षीत घसघशे पर्यटकां खातीर करतले उक्ते, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। बंदीचेर पर्यटन मंत्री रोहनान उक्तायली नाराजी। अर्थ मंत्रालयान अतिरिक्त निधी दिल्यारूच वीज दरवाड जाव येता कमी, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। 1 जुलै सावन लागू जातले भारतीय कायदे। ब्रिटीश राजवटीपासून चलत आयिल्ले कायदे 1 जुलैच्यान जातले बंद। गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याचे विधान। हैदराबादच्या कंपनीक कारणां दाखय नोटीस। बशी दिवपाक कंपनीक कळाव जाल्ल्यान कंपनीक नोटीस दिल्ल्याची महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती। पुराय गोंयभर मनयलो गोंय क्रांती दीस। वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमदार आनी मंत्र्यांनी हुतात्म्याक आर्गां ओपून दिली सलामी। आता पळयात खबरो विस्तारान। जे घसघशे धोकादायक आसात तेच बंद आसतले। सुरक्षीत घसघशांचेर घातिल्ली बंदी काडून ते पर्यटकांक उक्ते करतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। खात्यान घसघशांचेर घातिल्ले बंदीचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन नाराजी उक्तायल्ली। सरसकट सगळ्या घसघशांचेर बंदी घालप सामके चुकीचे आशिल्ल्याचे रोहनान म्हणिल्ले। पळयात ताचे म्हणणे। खात्यान ती बंदी कित्याक घाल्या विदाउट कन्सल्टेशन विथ एनी स्टेक होल्डर, स्पेशली टुरिझम, हो एक प्रश्न आसाच। हांवें हो विशय मुख्यमंत्र्या कडेन मांडला आनी आय एम ट्राय टू टॉक टू द फॉरेस्ट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे ऑल्सो टू सॉर्ट आउट दिस इश्यू। पर्यटनाक आमी पूर्ण तरेन रिजेनरेटिव्ह टुरिझम, एकादशक तीर्थ आनी मॉन्सून टुरिझम हे आमी खूब प्रमोट करीत आसा। मॉन्सून टुरिझमान वॉटरफॉल्स प्ले अ रोल। नाव देर आर बोथ थिंग्स। वन इज इरिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट, तातूंतल्यान बाबा कितें जावंक शकता, आनी दुसऱ्या सायडीच्यान रिस्पॉन्सिबल जे येतात टुरिस्ट हू वॉन्ट टू एन्जॉय गोवा टू द फुलस्ट, तर तांकां थंय आपले आस्वाद घेतलो जाल्यार वॉटरफॉल्स आसा। आतां हे फक्त टुरिस्ट न्ही, आमचे लोकल्सूय वतात which enjoy these particular monsoons in various forms by going to the hinterlands. आम्ही hinterlands promote करता असताना we are looking at these opportunities where people can enjoy. आणि ताज्या खातीर टुरिझम करता असताना थंयचे जे गांवांतले लोकल स्टेक होल्डर्स असतात, बारीक मनीस असतात जे गाडो घालता, दुकान घालता, बाकीचे कितें असता, हे त्या सिजनाक त्या इकॉनॉमीचेर डिपेंडंट असतात की तांकां थंय कितें बाबा आपल्या पोटाक कितें तरी जोड मेळटा। एक ब्लॅटंट कोण तरी CCF TCCF येतलो आनी थंय घालतलो अशें जायना। मुख्यमंत्री नजरेक हाडिल्लें आसा। खुबशे लोक इन्क्लुडिंग द लोकल इंडस्ट्री हेज बीन कॉलिंग अप, टुरिझम इंडस्ट्री हेज बीन कॉलिंग अप, आनी विश्वजिता कडेन हो विशय उलोवन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तोडगे काडून म्हाका दिसता बीन सॉर्टेड आउट। रान खात्यान पर्यटकांक घसघशांचेर वचपाक बंदी घातिल्ली ह्या प्रकाराचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन खर नाराजी उक्तायल्ली। हे फाटभुंयेर जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विचारले तेन्ना ताणें सांगले की सुरक्षीत घसघशे पर्यटकांक उक्ते करतले खंय। ऐकात मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। फॉरेस्ट मिनिस्टरान डिस्कस केला जे रिस्की वॉटरफॉल आसा पळय ताजेर आमकां बॅन करूं येता। ताणें ऑलरेडी फायल म्हाका धाडल्या, कारण जे आफ्टर ऑल जे वॉटरफॉलाचे रिस्की ना ते लोकां खातीर एलाव करतले। ऑलरेडी फायल म्हजे कडेन येतली करतले। प्रत्येक फावटी थंयसर परत लोक वचप पिवपाक देंवता आनी कितें करता म्हणून घेतली डिसिजन। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। वीज दरवाड खरी म्हणल्यार वेंचणुके पयलींच जावपाची, पूण आचारसंहितेक लागून ती जावपाक शकली ना। आतां जी वीज दरवाड लागू जाल्या ती कमी करपाक जावची ना। केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान आमकां अतिरिक्त निधी दिलो जाल्यारूच वीज दरवाड उणी जावपाक शकता, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। ताजेर आमी कांय उलोवंक शकना। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या नॉर्म्स प्रमाणे आमी गेल्ले आसा आनी हाच्या खातीर दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी ऑलरेडी मिटिंगो जाल्ल्यो। मिटिंगेक हे पॉयंट डिस्कस जाले। NGO आयिल्ले, त्या जे पावर यातले जे तज्ञ लोक आशिल्ले तेय थंय मिटिंगे आयिल्ले आनी त्या खातीर ह्या वेळार आतां जे बजेटरी
प्रोविजन जर कितें केलें आसत जाल्यार ताका कितें आमी करूं शकतले पूण हो विशय फायनान्स मिनिस्टरा कडेन उलयले शिवाय मुखार वचूंक So why after election 27? सेंट्रला कडच्यान जे कितें पयशे येता तातूंत जर फाल्यां सकाळीं कमी जावपाक जाय जाल्यार आमी पयशे घालपाक जाय आनी ते पयशे फायनान्स डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय सेंट्रलाच्या पयशांतल्यान आमी ते करूंक शकना एट दीस इलेक्शनां ही पयलीं जावपाची सगळी हें इलेक्शनाक लागून आमी सोंपोवन दवरिल्ली आनी इलेक्शन जालें कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो कोड ऑफ कंडक्टा अशी डिसिजन घेवंक शकना आनी त्या खातीर कोड ऑफ कंडक्ट जाले नंतर आमी हे डिसिजन ब्रिटीश राजवटीपासून चलत आयिल्ले कायदे काढून 1 जुलैच्यान भारताचे स्वताचे कायदे लागू जातले भारतीय नागरी संरक्षित संहिता भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 1 जुलैच्यान लागू जातले ब्रिटीश राजवटीपासून चलत आयिल्ले नियम फुडारात उरचे ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर उलयतना सांगलें तशेंच पत्रादेवी स्मारकाचें लोकार्पण 19 डिसेंबरा पयलीं जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या आज म्हाका आनी एक अनाउन्समेंट करता आसतना खूब बरें दिसता की देशात 1 जुलैच्या उपरांत नेशन विल इम्प्लिमेंट भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षर अधिनियम टू बी रिप्लेस्ड बाय द सेंचुरीज ऑफ द ओल्ड इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसिजर कोड्स अँड द एव्हिडन्स ऍक्ट रिस्पेक्टिवली कोलोनियल रूल हटोवन भारताचे स्वताचे कायदे लागू करप हे 1 जुलैच्यान लागू जाता आणि देशात नवे सरकार ह्या आझादीच्या अमृत काळात अशा पद्धतीच्या कोलोनियल माइंडसेटांतल्यान आसतना नवीन रूल जे इम्प्लिमेंट करता हें पळयता आसतना खूब बरें दिसता विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर ही आनी एक स्टेप आमी फुडें वता हें कांयच म्हणपाक हरकत ना समेस्त गोंयकारांनी आमकां परत एकदां आमी जशें म्हणटा की विकसीत भारत विकसीत गोवा हें स्वप्न साकार करपाक म्हणजे सगळ्या गोंयकारांनी वांटेकारी जावचें इतकेच या क्रांती दिनाच्या दिसा हांव स्वतंत्र सैनिकाक याद करता आसतना समेस्त लोकां कडेन मागता जय हिंद जय गोवा पत्रादेवीचे स्मारक आसतले हिरवी गुरुजींचे स्मारक आसतले हे ऑलरेडी आमी तयार करपाक येता ते 19 डिसेंबराच्या पयलीं पत्रादेवीचे ते पुण्य स्मारक ज्या जाग्याचेर 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी विसरूंक ना म्हणजे 30 ते 35 जे देशभरांतल्यान आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांचो आमी जशें म्हणटा की त्यांचे बलिदान व्यर्थ वयचे न्ही म्हणून ते स्मारक आसा ते पत्रादेवीचे स्मारकूय सरकारान पुराय करपाक घेतला आणि येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं त्या स्मारकाचें लोकार्पण जातलें हैदराबादाच्या कंपनीन 150 इलेक्ट्रिक बशींची ऑर्डर दिल्ली तातूंतल्यो फक्त 56 इलेक्ट्रिक बशींची तांणी आतां मेरेन दिल्यात हेर बाकीच्यो बशी दिवपाक कंपनीक कळाव जाला देखून हे कंपनीक कारण दाखय नोटीस जारी केल्ल्याचें कदम महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें इलेक्ट्रा कंपनी म्हणून हैदराबाद आहा तेका ते टेंडर जाल्लेले आनी तेणी जवळ जवळ 150 बशी आमकां दिवपाचे तेजे टेंडर आसलेले तेणी आमकां एक 56 बशी पावल्या तेज्यो बाकीच्यो 94 बशी तेणी आमकां गेल्ल्या मे म्हयन्यान दिवपा आसलेली त्या खातीर आमी तांकां शोकस नोटीस काडली आनी तांकां एक फायन आहा की तांकां आमी जवळ 1 करोड अशी कितें तांकां फायन आहा टायमा भितर दिवना म्हणून ती आमी तांकां फायन तांकां मारलेली कडेन आतां तेंच्यांनी आतां प्रॉमीस केला की फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर आमी सगळे दितले म्हणून त्या प्रमाणे आमी तांकां नोटीस धाडले कडेन ते ऑल ओव्हर गोवा तशें आमकां बसी खूब शॉर्टेज आहा स्कुलां खातीर बसीचे डिमांड्स खूब आहा आनी नवो रूल येयल्या कारणान 15 वर्साच्यो बसी स्क्रॅप जावपा जाय त्यो बसी आमच्यो खुबश्यो अश्यो म्हणजे जवळ जवळ 50-60 बसी आमच्यो स्क्रॅप जाल्ले कडेन म्हणजे आमचे परतून 60 रूट बंद जाल्ले कडेन आनी आतांच आमकां ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत 50 आमकां बसी सँक्शन केल्या डिझल बसी त्यो आमच्या इंटरस्टेट आमकां रूट जे आसा खुबशे आमचे रूट बंद आहा म्हणजे बॉम्बे वचपाच्यो जावं हुबळी वचपाच्यो जावं आमच्यो पुना वचपाच्यो आनी त्यो पोरण्यो बसी जाल्ल्या कारणान आमी त्यो सद्या बंद दवरले कडेन आहा त्या जाग्याचेर ज्यो 50 बसी आमी घेवपाच्यो सगळें जाल्यार आमी आतां बसीची बॉडी बांदपाक आमी दिल्ले कडेन आसा त्या फुडल्या 1-2-3 म्हयन्या भितर त्योय आमकां मेळटल्यो पुराय गोंयभर गोंय क्रांती दीस सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमदार आनी मंत्र्यांनी हुतात्म्याक आर्गां ओपून सलामी दिली गोंय क्रांती दीस म्हळ्यार राम मनोहर लोहिया हांणी गोंयकारांच्या काळजांत पेटयल्लो जनक्रांती चळवळीचो दीस ह्याच दिसाची याद म्हणून पुराय गोंयांत क्रांती दीस मनयतात पळोवया गोंयच्या विंगड विंगड भागांतल्या गोंय क्रांती दिसाची कांय खिणचित्रां
गोवा में क्रांति दिन मनाया जाता है हर साल। गोवा में पंजिम, फोंडा और मरगांव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस दिन क्रांति की मशाल गोवा में जलाई थी वो दिन 18 जून है। और तब से 18 जून 1946 से लेकर 1961 तक गोवा के फ्रीडम फाइटर्स, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स एकजुट से लड़े। इसीलिए 19 दिसंबर 1961 में इस गोवा भूमि को आज़ादी मिली, गोवा भूमि को लिबरेट हो सके। मैं आज इस दिन पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गोवा और देश भर के पूरे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने गोवा के लिए बलिदान दिया, गोवा के लिए झूंझे पोर्तुगीज के खिलाफ, इनको मैं याद करता हूँ। और इसी क्रांति दिन के पर्व पर आज इस आज़ाद मैदान पे मनाते हुए हम इस राज्य में माननीय मोदी जी का सपना विकसित भारत, विकसित गोवा, और इसी क्रांति दिन को याद करके शैक्षणिक क्रांति करने के लिए गोवा में हर तरह का एजुकेशन है यहाँ पे अवेलेबल करने के लिए, यानी स्किल एजुकेशन से लेके ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन आज का दिन हम फ्रीडम फाइटर्स को समर्पित करते हैं। आयचो दीस आमचो एक महत्वाचो दीस, जी सुरवात जाली, जे आमी शेकडो वर्षी गुलामी आशिल्ले पोर्तुगीजाचे, आनी त्या गुलामगिरीच्यान मुक्त भाषणाला आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी सुरू केली। आणि ते जेन्ना आमच्या गोंयांत येयले ते वयता आसतना सावथगोवा वयता आसतना ह्या क्रांती मैदानाचेर येयले। आनी हे क्रांती मैदान जेन्ना आमी अशें हें आशिल्लें की शेनवार पेट म्हणून आमी करताले, आनी ते वेळार तो आमी येवन गेलो म्हणून आमी एक क्रांती मैदान नांव दवरलें। आनी आमी केंद्राकय कळयलो की आमची जागा आहा ती आमकां दिवची, ती सगळी करची, की आमकां आनी डेवलप करपाक बऱ्या पडटलें, म्हणजे अजून आमकां तेजे कडेन कांय मेळूंक ना। Due to the sacrifice and misery some of our freedom fighters had to undertake to achieve this goal of liberating Goa. Many people have sacrificed their lives, their families, their wealth, etc. to achieve their ambition and goal to liberate Goa from the Portuguese regime. Our Chief Minister Dr. Pramod Sawant, under the guidance of our Prime Minister Shri Narendra Modi, is also committed to ensure that the sacrifices undertaken by our freedom fighters does not go in vain. हे वोटल्या दिसाक आमचे गोंया राजा शांतिकाय, मोग आणि एकवट वाडोवपाक खातीर आमी सगळे भावुरया। सांगू शकता ह्या दिसांनी जी जर गोष्ट आम्ही करपाक जाय, एक तितून वेस्टेड इंट्रस्ट आसपाक जायना। आणि जर तुम्ही आज जर खंयची गोष्ट बरी केल्यार टायम लागता, लोकां कडल्यान तेन्ना अपोज जाता। तेन्ना डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक खूब लोकांनी अपोज केलं, तूं हें करूंक नाका, बेश्टी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें, अशें जातलें तशें। पण त्याच्या बरोबर थोडे लोकूय आसता की ताका सपोर्ट करपी, आणि मागीर जेन्ना लोकांक तेंचे ट्रू सेन्स कळ्ळो ते कितें करतात तेन्ना खुबशे लोक जळले। सो खंयच्याय बऱ्या कामाक पयलीं अशेंच आसता। सो प्रत्येकानी आमी फक्त स्वतंत्र जाले, आमकां गोंय गावलें म्हणून खुश रावया नाका, जाल्यार हे कशें दवरपाचें। आतांच आमचे गावडे सरान अशें सांगले की आमी प्रत्येकाक राष्ट्रप्रेम जाय, गोंयचो प्रेम जाय, आपूण रावता त्या वाड्याचो, आपल्या घराचो, आपल्या मतदारसंघाचो प्रेम जाय, आणि प्रत्येक जे आपले कार्य आसा, कृती आसा ती कशी करूं जाय, आणि नुस्तें उलोवन करपाची ना, तर पयलीं काम करपाचें आणि मागीर त्या कामाक वचपाचें। म्हापशेच्या गणेशपुरीत खुनी हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या लक्ष्मीनगर म्हापशेच्या अहमद देवडी हाका उपचारा वेळार मरण आयलें। 30 मेक ताचेर 4 जाणांनी खुनशी हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यात 2 जाण जखमी जाल्ले। फाटले 15 दीस जाले अहमद देवडीचेर जीएमसीत उपचार चालू आशिल्ले। अहमद देवडीच्या कुटुंबान आरोपीक अटक केले बगर ताची कूड ताब्यात घेवचे ना म्हणून भूमिका घेतल्या। आदल्या दुस्मनकायेंतल्यान म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठारात 30 मेक 4 जाणांनी मेळून दोगांक बरेच बडयले। ह्या हल्ल्यात लक्ष्मीनगर म्हापशेच्या अहमद देवडी आणि संदेश साळकार ह्या दोगांक गंभीर दुखापत जाल्ली। दोगांचे जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले। पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली, जाल्यार एकलो फरार आसा। फाटल्या 15 दिसांच्यान जीएमसीत उपचार घेवपी अहमद देवडीक मंगळारा जीएमसीत उपचारा वेळार मरण आयलें। मरण पाविल्ल्या अहमद देवडीच्या कुटुंबान आरोपींक अटक केल्या बगर ताची कूड ताब्यात घेवचे नात म्हूण शिटकावणी दिल्या।
करतात हांव तुज्या वाटेकूच ना एट फायनली तो म्हणलो तूं वाटेर आपल्याक खंय बी मेळ तुका मारतलो अशें तशें म्हणून मागीर पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी पावले गो बायल आनी तेजे एक फ्रेंड आसले तेंच्यांनी पावले तेन्नाय तो थंय फोन करून करून ताका सतोंक लागलो म्हणून अहमदान कितें केलें काडून पियाक फोन केले पळय सर आपल्याक सतयता म्हणून दिले उपरांत पियान तेज्या वांगडा उलयले जाल्यार हेणेन कितें म्हणलें ताकाय गाडयो सोंग लागलो पियाक तेणेन गाडी सोवले सोमती गाडयो सोवले म्हणून पियान ताका धरून हाडून दवरले भितर एका रातीक भितर दवरले आनी तेजी भायर तेजो आरके हो भावचे आतां सद्याक तेणें मारला पळय रामकृष्ण पालयेकर तोय थंय भायर रावलो आनी लायक तो मागीर येवन तेणेन उलयला बी अहमदा वांगडा कितें आपूण ना अशें तशें हें तें बऱ्या भशेन तेज्या वांगडा उलयला अहमदा वांगडा उलोवन बिलोवन जालें मागीर दुसऱ्या दिसा ताका बाबूक सोडले आनी राती हो गॅरेज बंद करून येताना हो आपल्या फ्रेंडा वांगडा येताना हेंच्यांनी ताका फिल्डिंग लायिल्ली हो खंय वयता कितें करता पळय हेंच्यांनी पयलीं दोगां जाणां उलयला तेजे उपरांत हांव गाडयेर बसताना फाटसून तेजे 4 जाणां येवन एसॉल्ट केले ताका खूब मारले बिल्ले आतां तो 20 दीस एडमीट आसलो ICUन आसलो व्हेरी क्रिटिकल कंडिशन आसलें तेजें ते कितें ताका कोण गेला येयला ताका रोडां मारून तेजे आख्खी ब्रेन डॅमेज करून आनी आयज सकाळीं तेजे 10 सुमार तेणेन आपलो आयज सकाळी 10 तेणी जीव सोडलो म्हटल्यार आमी तेच्या कुणीक कोण मेळना पळय तेन्ना पासून आमी मोडे घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना कित्याक जाणा ताका मारून तेंच्यांनी सुशेगाद भोंवंक लागल्या भायर आनी आमी कितें करपाचें कशें समजून प्रेग्नंट तेची बायल 7 महिन्यात प्रेग्नंट ते भुरग्याक आमी कितें आन्सर करपाचें आतां तेची बायल पयलीं 7 महिन्याची प्रेग्नंट आसा आतां ताका परत लेबर चालू जाला म्हणून ताका ICUन घेवन गेल्ले 127 नंबरान आमी कशें सपोर्ट करपाचें कितें करपाचें आमकां कित्याक न्याय मेळना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. केपेची नगराध्यक्ष सुचिता शिरवयकर हांणी स्वता जावन राजीनामो दिवपाचें थारायलां. केप्यां पालिकेंत नगराध्यक्षाचें पद महिला खातीर राखीव आसा. निवडून आयिल्ल्या 2 नगरसेविकां मदीं 2.5 वर्सां सुचिता शिरवयकर आनी 2.5 वर्सां दिपाली नायक अशें थारिल्लें. मात सुचिता शिरवयकर हांकां 3 वर्सां मायज जाल्या आनी आतां ती आपूण जावन राजीनामो दिवपाक तयार आसा. ताका लागून अविश्वास थाराव हाडपाचो प्रश्नूच येना अशें नगरसेवक प्रसाद फळदेसाय हांणी सांगलें. सुचिता शिरवयकरा कडेन पर्सनली हांव बसून आनी उरलेले कावन्सिलर बसून उलयले आनी ताका एक्सप्लेन केलें तुजें हें जालें आनी शी एग्रीड बरे भशेन उलोवन हें केलें पूण अविश्वास सराव हाडपाचो ही मदीं हें चलताली अविश्वास सराव हाडप हो योग्य न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता कारण ही दोनी BJPची हे कॅन्डिडेट्स आसात आनी दोनी BJPचे कावन्सिलर सो एकच ग्रुपांतल्यान अविश्वास सराव हाडप हें बरोबर योग्य न्ही अशें म्हणून जर ती ऑफर सुद्दां दिता खरी गोश्ट सुद्दां आसली जाल्यार हांव सुचिता शिरवयकर कडेन उलयला उरिल्ले कावन्सिलर उरले आनी शी एग्रीड की आपल्याला टर्म काबार जाला आय एम रेडी टू रिजायन. सोमारा राती म्हापशेच्या वाटेन वचपी दुधाची येरादारी करपी ट्रकाचो ताबो सुटिल्ल्यान अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सायडीक आशिल्ल्या 4 चाकी वाडोवपाक गेल्ले कडेन ट्रक चलोवप्याचो ताबो सुटलो आनी ट्रक एका सायडीन उमथलो. ह्या वेळार 108 मात घडणूक थळार वेळार पावली आनी ट्रक चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. वतना पळय एटाणार सदांच गाडयो फास्ट येता हो एक्चुअली मेन रोड टर्न आहा पळय हांगा तेंच्यांनी कितें तरी करूंक जाय. लोक 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर सगळे डायरेक्ट फास्ट काडटात वयरसून गाडी येता बाबा कितें आहा ते पळयनात वयर काडप आनी मागीर एक्सिडेंट जावप. हांगा खूब एक्सिडेंट जाल्लेले आहात खूब हांगा कोण लक्ष घालिना हांगासर कोणूच लक्ष घालिना. हांगा स्पीड ब्रेक कितको व्हडलो आहा पळय गाडी काडू शकना तूं 2 व्हिलर सोडून घाल 4 व्हिलर तर 2 व्हिलर काडू शकना तूं कितें प्रोविजन जाय केल्लो. अरे तो हो नॉर्मल ब्रेक तरी करूंक जाय नाल्यार हांगा कोण तरी रावंक जाय न्हू तूं प्लेन जाय कितको व्हडलो आहा पळय झाडां दिसत नाही कांयच दिसना कोणाक भायर काडटना बरें इतको व्हडलो आहा ब्रेक तूं काडी जाणा स्पिडीन काडचो पडटा नाल्यार फोटेन काडी जाल्यार ताका मारचो पडटलो. सो कंटिन्यू एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार जायत आसता. इतके जाले हांगा. म्हापशा हावसिंग बोर्डात 2 कामगारां मदीं बरोच वाद जावन मारामारी जाली. ह्या फाटभुंयेर एका कामगाराक दुखापत जाल्या. ताका म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. म्हापशा पुलीस फुडलो तपास करतात.
ईद का बाजार करके रूम आ रहा था और बारिश हो रहा था, तो एक लड़का बोला मेरे को भी साथ में लेके चल बारिश में, छतरी में। तो एक लड़का दारू पी के आ रहा था पीछे, वो बोल रहा है ये छतरी मेरा है। तो उनको बोला ये छतरी मेरा है, तू क्यों ले रहा है? वो ज़बरदस्ती छीन के ले रहा है। उधर मेरे को एक बार मारा, फिर सब लोग छुटाया, फिर मैं रूम आ रहा था, रास्ते में पीछे से मेरे को मारा, ऐसे उठा के रोड में फेंक दिया और ये उंगली मेरा टूट गया, इधर 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 टूटा है, ये इधर टाँका लगा है। तो उनको पहचानता है? हाँ, वो ये इधर ही रहता है, राजू मटका है मालिक है ना, उनका बिल्डिंग में रहता है। अच्छा, लेकिन तेरी और उसकी कुछ दुश्मनी वगैरह? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। वो दारू पी के ऐसा किया मेरे साथ। दारू पी के किया? ये कहाँ पे हुआ था ये जो बिजली पावर प्लांट है ना, बीच में एक गार्डन है। हाँ। बैंक ऑफ इंडिया से बिजली आते हैं ना रास्ते में, जो अंदर रोड है वो? हाँ, अंदर रोड में बीच में गार्डन है, जो चप्पल पड़ा था ना उधर ही मारा मेरे को। कितने लोग थे? पहले तो वो लोग थे टोटल 4 लोग थे, बाद में वो लोग भाग गया, ये अकेला मेरे को मारा था। अकेला मारा? पीछे से आके ऐसे ही फेंका मेरे को उठा के। ऐसे कुछ रीजन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था? वही छतरी का झगड़ा हुआ ना। हाँ, वही, वो मेरा छतरी था और वो जबरदस्ती दारू पी के आया, किधर छतरी छोड़ा नहीं छोड़ा, वो मेरे को आके छतरी छीन रहा है। वो दारू पिया, मैं नहीं पिया ना दारू, तो वो सोचा कि अपनी छतरी है। हाँ, जबरदस्ती ले रहा है। अच्छा, सब लोग है फिर भी जबरदस्ती, मैं नहीं दे रहा हूँ। वो उधर मेरे को एक बार मारा, बाद में वो लोग छुड़ाया। कला अकादमीच्या बाबत दर्जाच्या कामाचेर गोयच्या साबार कलाकारांनी पणजे पाठ्यार एकठांय येवन आवाज उठयलो। 15 दिसां भितर आदी आशिल्ली तशीच कला अकादमी आमकां दिवची, नाजाल्यार राजिनामो दिवचो अशी मागणी कला मोग्यांनी लावन धरली। कला अकादमीच्या बाबत परिस्थिती वयल्यान संबंधित मंत्र्यान राजिनामो दिवपाची लेगीत मागणी कांय कलाकारांनी ह्या वेळार केली। या बसके वेळार कला सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे प्रेक्षकां मदीं हाजीर आशिल्ले, मात कांयच उलयनासतना आनी पत्रकारांक जाप दिनासतना मंत्री गावडे थंयच्यान गेले। कला अकादमीच्या बाबत कामाविरोधात केल्ल्या गोंयच्या कलाकारांनी आवाज उठोवपाक आपयल्ली बसका बरीच तापली। कला अकादमीची वास्तू घडोवपी चार्ल्स कोरैयाचे पदाधिकारी लेगीत ह्या बसकेक हजर आशिल्ले, तशेंच प्रेक्षकां मदीं कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे लेगीत उपस्थित आशिल्ले। ह्या वेळार जायत्या कलाकारांनी आनी कला मोग्यांनी गोविंद गावडेच्या कारभाराचेर फार पेटयत ताच्या राजिनाम्याची मागणी केली। आम्ही 2-3 वर्ष झाली वाट पळयत आसा। आयज कला अकादमी जातली, फाल्यां जातली, मागीर पावस येता, पावसांत उदक साचता आनी मागीर म्हणटा थंय पत्रो पडलो, पानां पडली, ती उरली थंय आनी मागीर उदक साचलें आनी उदक साचतकच मागीर कला अकादमी गळपाक लागली। कितें जाल्यार आनी कितल्या पावसांनी रावपाचें? म्हाका जाल्यार दिसता, हांव थोडक्यात उलय म्हटलं म्हाका जाल्यार दिसता आमचे कलाकारांचें काम पयलें आसा तें म्हणजे एक ताका मेमोरेंडम दिवपाचो आनी ना जाल्यार मागीर ताजो राजिनामो मागपाचो। कोणी आसूं तो गोविंद गावडेच म्हणून न्ही, जर अशें जाता आसत जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो, कुशीन सरचो, दुसरो येवं न्ही, मागीर पळोवया फुडें कितें जाता। ही लस म्हाका म्हजी लस दिसता, पूण आज सगळ्यांक गरज आसा परती विचारपाची, चार्ल्स कोरिया कोण आतां तूं प्रूव कर। आतां दाखोवन दिल्लें आसा चार्ल्स कोरिया कोण तो आनी चार्ल्स कोरिया कित्याक इम्पॉर्टंट तो। नाटक हांव करता म्हणजे हांव कोण व्हडलो न्ही, हांव कोणाक लज करपाक सोदना। हांव जांबावली शिगम्याचेर नाटक करता आनी हांव कला अकादमी स्टेजीचेर नाटक करता। नाटक करप म्हणजे तोंडार रस्तो फासप, ते डायलॉग मारले न्ही, हाका टॅक्निकल थिंग्स आसतात आनी ज्यो टॅक्निकल थिंग्स आसतात ताका टॅक्निकल मनीस लागता। जेन्ना आमचे कडेन प्रश्न येता हो टॅक्निकल मनीस कोण, तेन्ना आमी जीव दिवपाक जाय, कलाकारांनी जीव दिवपाक जाय। पण जर आमी रस्त्यार येना, आतां आमची पयली गरज आसा तो राजिनामो जाय आनी आमी सगळ्यांनी दिना जाल्यार रस्त्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना। हांव तरी दिसाचो एक दिसाचो कला अकादमी दारां बसून तूं वालो बांदून उपोशणां बसता, नागडो जावन वालो बांदून उपोशणां बसता। आमकां रस्त्यार येवपाची गरज आसा। जर तुम्ही ही कला अकादमी या 15 दिसां भितर जाग्यार घातली ना,
ते 70 का 85 कोटी तर आमचे पैसे जो इथे म्हणल्या ते जर आमका तुम्ही दाखवले ना आणि असा तशी कला अकादमी जर सारखी केली ना जर तुमच्या उचित तुमका सांगता आम्ही रस्त्यावर गावतले तुझ्या सरकाराक आणि तू कधी जाता देत मात बसकेक हाजेरी लावपी मंत्री गावडेन एक जाप लेगीत केली ना. वयल्यान पत्रकारांचे प्रश्नाकूय जापो दिवंक ना. तुम्ही आयज एटेंड झाले कितें म्हणल्या तुम्ही कलाकारांचो आरोप मान्य आहा तुमकां? मिस्टर कलाकारांचो आरोप मान्य आहा तुमकां? किती रिप्लाय आसलो तुमकां आयज हांव मागेलो रिप्लाय मागीर कितें न्ही बट तुम्ही ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाच्या ऐतिहासीक सुवाळ्या निमतान उर्बे भरीत परबी. गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिल्ल्या हुतात्म्यांच्या त्यागाक आनी शौर्याक आमी नमन करूया. कश्टान मेळयल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याची याद साठोवन दवरपाचो यत्न करूयात. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. माझं नाव सेलेस्टिनो रॉड्रिगीज. हांव आमच्या MLA मायकल लोबोक हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी आमकां ताणें खूब आदार दिला आमच्या फिशरमॅनाक. ताका लागून हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हेच वर्साच्या वर्सा तुजो बर्थडे येवपाक हांव तुका आवडटा. विश यू हॅपी बर्थडे. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात